तुळशी कडेन घेऊन तुला का किल्ल्याच्या हितून रूपान येयलो तुमका या सरकाराक काबार करून दितले आमी हय कोण आबोध करता तुम्ही जा पहिले अरे सेंटर पॉइंट अननेसेसरी लोकांनी त्रास केला आता कारण आमचं फुल परमिशन घेवपाक त्या सायडीचे जशें मार्किंग दाखयला तशेंच घ्या तुम्ही आता मार्किंग केलं यू आर राईट हा तू सारखें ते मार्किंग केला 12.5 मीटर 12.5 मीटर जे 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 पण आमकां लिपयले तेच तुमकां दाखयले आता देवीन दाखयले हय आता अशें होते काय कितें आणि कोण ना हे थोडे सांगता आमकां जे मार्किंग केलं म्हणटा आमी भायर वचून कोण सांगता तुका भितर येतलो म्हणून कोणी मार्किंग केलं केन्ना भितर येना तो भायरूच पावता त्याची एक तर मातयेची भराई सुद्धा जाल्यार हांगा काय रोड त्याची माती स्प्रेड जावन फुडें पावता जास्त कडल्यान दवरपाक स्टार्ट केला आता आणि ज्या प्लॅनाचेर आसा हे हांगा करता एका वेळार पळय हे प्लॅनाचेर एक आसा करता एका हांगासर थोडे आमी आमच्या पयशांनी गेला बापायला पयशे ना कोणाले अन्नाचे आमी रीण गव्हर्मेंटाचे उत्तरा ना फायल घेवन कित्याक घेवंक ना फायल घेवन कित्याक घेवंक ना आमकां पिशान काडपाक 12:30 थंयच्यान मेळना 12:30 थंयच्यान फुडें घाल तेंच्यानी फुडें व्हेला 12:30 सेंटराचें मेळना 12:30 देवळान पावता म्हणून फुडें आलो परत म्हणजे फोटींग पण जाल्लें आसलेलें सांग मार्किंग करतना चड उरला कितें रॉंग उलयलो आपूच केले म्हणून कळ्ळें तरी तुमकां आपूच केला म्हणून तुमच्या मार्किंग बाबा तो हे माग करतो मोबायलाचेर माग करतो तो माग करतो कसो आपूच जातलो तो तेका आमी माग करून तो अरे तू बरोबर तेजी जेन्ना लायन भायर तेणे तोंडान सांगला आमकां की 12.5 मीटर तशेंच जावपाक जाय तेजे 12.5 मीटर 12.5 मीटर जावपाक जाय फ्रॉम द सेंटर बरोबर ना तेच्या हातीन प्लेन आसा न्ही बेस्ट तेन्ना पळयत आसतना माग करूंक ना ते फुलां आपण दिले तुम्ही आपल्या कशें करता 12.5 मीटर